आज लास्ट डे आणि आता घरकडे వచ్చే फायनली घरकडे पाऊल जातं गाईस अंकुला किती चंद पण डेकोरेशन केलं आणि इकडे दोन्ही आजी अंक दिसल्या तर फायनली आजीच्या लग्नात होय हो हो त्याचं नावच पण किती आम्ही बाबा का ते एक वार जातात गॉड लास्ट वीकाचे सॅटर्डे नाईट आणि ह्या विकान तुम्ही जे बाप मी बाहेर बसला आम्ही दोघं मात्र आशिल्ले त्यांनी काय घेऊन फ्रॉम कपल टू मॉम डॅड व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरे जनांक गुड आफ्टरनून दनपारचा स्टार्ट करताच म्हाका सकाळी चमकलो आलो तागे वापस ब्लड टेस्ट करच्या कशी चमकलो तर नॉर्मल जाल्लो ही आज डिस्चार्ज जाल्ले आणि बावली शिवता घरकडे येतली ताजे खातीर वग्गी वग्गी वतस आतां तांकां हाडच्या खातीर सकाळ चमकलो मागीर घरकडे आयलो तर वचा वग्गी आणि डिस्चार्ज जावन घरकडे घेऊन येऊया वचा फस्ट हॉस्पिटल नाजा आनी वेळ जातालो हॉस्पिटल आयलो हांगा आनी दोन जेवतच होती आज लास्ट डे आणि आता घरकडे వచ్చే आता बाबा कसना दुसरी रूमा व्हेला आता पुरो ताका ड्रेसअप करच्या खातीर तर फायनली आमी हांगा रेडी जाल्या आणि हांगा आमी बाय सरता सतत गणपती बाप्पा जय म्हाळसा चलो आता वच्या घरकडे तो पुरो डेकोरेशन केला पडे हांगा दृश्टेनी बरं काढता वही वेलकम बाबू वेलकम बबड्या मेघेल वेलकम आले मेघे लक्ष्मी ती आले मेघे बाबा इल तो थंड चलले वेलकम होम फायनली घरकड पाऊल जातं गाईस अंकुळा कितले चंद कोण डेकोरेशन केलं ब्युटिफुल आणि पळयात दोन्ही आजी अंक बसल्या भारी खुशी स्वतः चेडू आलो कशी नात्र म्हणाली आणि काय खुशी केन्ना होड जाता आतां आमी वाट पळयतात येवताय टेन्शन आशिल्लें आतां येतार होड जावचें टेन्शन आमकां होड करता 5 वर्ष ते मागीर तांनी आपापली तशी ओड जाता 5 वर्ष ऐकून पुढं खाते असत ना तुम्ही पळोवच्या खातीर आमी खंय वतात नाही तशी नाही सांगता रे तशी नाही तुमी पळोवचे आसात पण आमीच पळोवचे लायक कोण पळया गोड केला नात्र म्हणा आणि केला ऐकून पुढं भारी खुशी जाल्लो खुशीची आता नेक्स्ट टर्न आज जाल्या तर फायनली आजीच्या लग्नात कशी नातू आता आज घरकडे आयलो आणि फुल ऑन ड्युटी आमकां खुशी जाली फुल पुरो जाण मस्त खुश आसत तर जस्ट घरकडे आयला गाईस आता मस्त थकलो हांव तावळ चमकलो आलो आणि हांगा अम्मान आता डिनर प्रिपेअर केला आणि सांजवाळा तिने खाणा खातीर कसं केला मग तुम्ही हे बिस्कुटम बोडो केला नवडा सांगत अच्छा तर हांगा अम्माने लायक करून बिस्कुटम बोड केला कोळंबो कशी असेल दनपार केला आला त्यांची आता वडा सांबर खाऊचे आणि आमगेल बाबा चंद करून मजा करताच काही घरकडे आता वताला जेवण तेंची वतात आणि आता चलो हांगा लायक करून पडा हुन की केसा नाही हां आत्ता काढला तू हो अरे वही सुपर चलो हांव फ्रेश जाता लायक करून आता आंबुड्या आणि मागीर आरशोबतांनी बाब्बा मेळच्या वचून टायमपास करया ते थोडे तर जस्ट आता घरकडे येयलो आणि चड म्हाका तेची शूट करचें मेळ्ळी म्हणल्यार तो बाप रडता आशिल्लो मागीर ताका धरलें ताची मागीर शोभता मागीर ताका फीड करता आशिल्लो आजी त्यांची चड आज चड हांव शूट करनी सांजवेळच्या टायमार बट आतां शोभताक चड म्हळ्यार हें शूटय करचें जायना म्हळ्यार ती वे थकल्या ताजे खातीर हांव लायक चल ठीक आसा सोडी जाय नाका तूं आतां ती रेस्ट करी मागीरची मागीर पळया जितले ब्लॉग गेले तितले ट्राय करता असो ब्लॉग करता रावच्या खातीर आज मस्त खूश जालो म्हळ्यार बाबा घरकडे हाडला आनी एकच केस ना आतां रिस्पॉन्सिबिलिटीज चड जाला आतां बाबाल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ताजी मागीर आतां म्हाका एक्चुली आसा म्हाका मस्त भंय लागता ताका धरच्या खातीर कोतना म्हाका जाल्यार कितले भंय लागता केन्ना असो तो अशी उडता न्हू आतां म्हाका असो भंय लागता तर हांव कसो करचें म्हाका कळना एक तर म्हाका प्रॉपर धरच्याकय येना शिकता हांव धरच्या खातीर कशी आनी थोडें जातालें थोडें अभ्यास जातालो आतां थोडें The next day. पुरो जाणांक गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले आतां
11:58 2-3 दिवस आपण असतो हांव आसता रात्री आसता 4.5 घंटा न्हिद कसलो तसं हांव ब्लॉग एडिट करता आशिल्लो ब्लॉग एडिट करच्या मस्त टायम लागता म्हळ्यार पुरा काम कर न्हू ताजी मागीर बाबाक वचून पळोवचें आसा ना जाल्यार तें जायना सॅटिस्फॅक्शन जायना ना पळयना केलं तर ताजे खातीर तिका लांबाल घरकडे वता आशिल्लो मागीर येवन मागीर ताजे मागीर ब्लॉग एडिट कर 2 दिवस जाले रात्री 4.5 घंटा न्हिदत आसा हांव काल तो एक गंमत जाल्ले हांव आसता ब्लॉग एडिट केलं ताजी मागीर एक्सपोर्ट करता आसा आनी ताजी मागीर आसता 3 न्हिदलो मागीर एक जॉग जालो एक अरावंड एक 4:51 जॉग जालो म्हाका कळ्ळालें हांव आड सरले 110% म्हाका न्हीद येता आनी कंप्युटर पुरो लायट पुरो चाल जालेलो मागीर फटाफट हांव मागीर चालले ब्लॉग मागीर हांव घालनी आशिल्ले ब्लॉग मागीर आत्तां जस्ट डिलिव्हरी डेचे आत्तां जस्ट अपलोड केले आनी पब्लीक करून सोडले तर तेंची आनी मस्त टायर्ड जालो मस्त दिवस दाखोवन म्हळ्यार भागम दौड आशिल्लो हॉस्पिटलांत मागीर मस्त टायर्ड जालो ती तर आतां बाप ती तर तिका टायमा मेळ्ळा न्हिदोच्याक आतां म्हळ्यार हागेले रुटीन आसता चिकी आमकां अंडरस्टँड करचे चिक्की टायम लागता म्हळ्यार न्हिदत आसता मागीर ताका न्हिदल्यार तो उठयना केन्ना ताका जागोवका म्हळ्यार दूद पिवच्या खातीर आनी तेजी मागीर केन्ना मध्यरात्री उठयता रुटीन आमगे पुरो आतां पुरो चेंज जाला फुडें म्हणके ना आतां तर आमी थोडे होगूर आतां जे एडजस्ट करता आसा ती टायमानी म्हळ्यार तें रुटीन फॉलो करचे खातीर तर अशींचे आईचे आमगे आतांचे रुटीन अशी स्टार्ट जाला आतां सकाळची चिक्की फ्री आशिल्लो तर आतां म्हाका भायर वचचें अम्मा आतां जेवण प्रिपेर करतास तर पळोवया आतां कसन करतास करून अम्मा आज कसन करतास तू लापसी पुलाव हो क्या बात है तर आज सिंपल सांगला अम्मा करच्या खातीर म्हाका वच्चा आसा आतां मागीर तो वचून हाडची म्हळ्यार म्हाका जायना म्हाका हांव असो थकला आतां ताजे खातीर आतां इतले दिवस जावन कांय काणी म्हळ्यार वलस करून ताजे खातीर आजी अलग दिसतास पुरो ठीक आसा चलता आतां बोल मागीर थोडे दिवस मागीर शुद्ध जाता ताजे मागीर पुरा ती काडया मागीर चलो आतां हांवें आतां चिकी रेडी जाता मागीर म्हाका आतां कामाक वच्चें आसा तर हांव तर वरईचे पुलाव करतास तें खावया आनी ताजे मागीर वचा क्लासाक वरई पुलाव नाही मागीर अरे न्ही लापसी पुलाव सॉरी वरई पुलाव न्ही लापसी पुलाव मात डिवायड जालो ना तर लापसी पुलाव इज रेडी आनी हांव हांगा प्लेटाक घालून दवरलो तर जेवण आनी पुरो जाला आनी हांव हांगा रेडी जाला आनी हांगा बसून अम्मा डिलिव्हरीचे ब्लॉग पळयता आसा तर हांव आतां भायर सरला आनी कसून वत आसा हांगा आनी भायर सरतना शुभदाल म्हाका फोन आयलो यशींची तो आतां न्हिदला तिवे आजकाल मस्त थकता रात्रभर न्हिदना तिवे तो उठयत कर न्हू मागीर तिका सांगना आतां न्हिदला ना तो तुवें न्हीद दे तुगेलें न्हीद जातलें तेदोळ ते ताजे खातीर तिवे आतां रेस्ट करता आसा कसन वत आसा बापरे कसन तापता आसा तर जस्ट हांगा बँड्रा आयला आनी हो ते पळया टेम्परेचर बरयला 44 डिग्री मुंबईन तूं 44 डिग्री हांव हांगा आतां बँड्रा आयला तेंची तावळ कसन गरम जाता आशिल्लें ओ हो मुंबई म्हळ्यार आतां फुडें म्हणके ना आतां हें पुरें डेजर्ट जाता दिसता न्ही तर हांव बायक पार्क केला पार्किंगाचो मस्त प्रॉब्लम आसता पयलीं तशें जाल्यार हांगाच न्हय हांगे बिल्डिंगा येदरा पार्क केल्लो नशीब मे गेले वॉचमॅनान निमगे तो सांगता ऑपोजीट सायडा पार्क करी आनी इमिजिएटली आसना टोईंग वॅन आयला हांव धांवन आनी मागीर ताका सांगल्यार मेगा गाडी आसा हांव काडताच करून तो काडच्याक आयलो तो एका एरियान तूं म्हाका जो पुरो क्लास आसा ताजे एका कडेन हांव पार्किंग केला आतां जस्ट घर कडेन आयलो भायर कसन शेक बाप रे ताणी म्हगे भयणी आयल्या तावळ म्हगे पाचशेल दोनी पुरता येयलेली खंय हांगा घर कडेन हांव सांगता आशिल्ली तर हांगा मात तांणी करता आसा तर हांगा च्या करता आसा आनी पच्चेन कसन की पेटेला हें पाव आनी कसन ओ पाव भाजी क्या बात है पच्चेन पाव भाजी पेटयला अच्छा ती चपाती पेटी हां ओके अम्मा प्लीज तूं म्हाका दी कसन हांगा म्हगेल्या भयणी आयल्या कसन शेको भायरी बाबरे क्लास जाल्ले आतां हांव म्हापशी आसा थोडे मॅचे पळयता तसो टायमपास करता म्हळ्यार म्हाका अर्द घंटा एक ब्रेक आसा तसो अम्मानी म्हगेल्या भयणी शुभदाल गरगडचे मुखार चडला पळोवच्या खातीर तर हांव म्हगेल्या ते एक क्लास बाकी आसा 8:30 दाखोवन 9:30 ते तर आतां वेट करता 10 मिनट बाकी आसा कसन मजा येता पळय गाईज बाबाक पळोवच्याक बाबा नो येवन आतां एक विंगड एक फिलींग स्टार्ट जाला भितरी आनी एक विंगडच म्हळ्यार एक लास्ट वीक कसन की विंगड दिवस आशिल्लो आनी ह्या वीक विंगड दिवस आसा तागे जन्म जावन ताजे मागीर पुरो आमगेले लायफ स्लोली चेंज जाता आसा ताजे फुडें एक लायफ विंगड आशिल्लें पयसून अशींची हांव आसता डिफरन्शिएट करता आसा लास्ट वीक आमगेले लायफ कशी आशिल्लें आनी
ह्या विकांत कशें जाल्लें म्हळ्यार पुरो टर्न जाल्लो फुल्ल बाबान म्हळ्यार जन्म जावन विंगड एक लायफ आहे तें एक आमगेले विंगड फेस आसत न्हय तें एक रिस्पॉन्सिबिलिटीचें लायफ फुडें आशिल्लें रिस्पॉन्सिबिलिटीचें आमी दोगांची म्हळ्यार मजाक मस्ती करता आशिल्ली तामगे इन्वॉल्वमेंट आशिल्लें एक दुसऱ्या वटूची आतां बाबाले इन्वॉल्वमेंट आयला आमगेले वटू म्हगेले रिस्पॉन्सिबिलिटी जाला तिगेले रिस्पॉन्सिबिलिटी जाला तिगेले तो चड जाला आतां पाप का बाबाक आनी पुरा ध्यान दवरगा न्हू आतां गेले चलताच गाय अशींचे आमगेले आतां स्लोली आमी हें एक आमगेले लायफाचे फेस आमी म्हळ्यार आमकां कळटालें कशी म्हणल्यार संवसार कशी करची करून न्हय एक स्टेप बाय स्टेप ते आमकां कळटा फस्ट आमी विंगड आशिल्ले आतां विंगड म्हळ्यार विंगड एक लायफ आसा तें केन्ना केन्ना अशी कंपेर करता पयसून आतां मागीर सगळें चड तुमकां गोत आसतालें तरी पण हांव आमगेले कसन एक्सपिरियन्स आसा ते तुमगे शेअर करता आसा तेंची आमगेले स्टार्ट जाला आतां स्लोली हांगा आतां म्हगेलो क्लास जाला आतां अम्माई हांगा आयल्या कशी कसन करतास तो तुवें तो न्हिदला हांगा वळखडता आसता आनी थंय न्हिदता न्हिदला हांवें ते आतां सोबताल फोन आयलो म्हाका व्हिडिओ कॉल तो उठयला घेत आतां उठयलें दिसता आतां पप्पान येवची वेळ जाली म्हणून उठयलें दिसता आतां कोतास येतास ना हांव आतां पळत यो वतास आनी हांगा आमगे बाब असो न्हिदला आतां तो क्यू करता असो तेगेले ह्या टायम आसा फिडींग टायम ताजे खातीर तेगे क्यू चाल जाला चंदू करून न्हिदला लायक गम्मत तेगेर आयची म्हणून आका बगी आपयलेले थोडे आजी यो केन्ना येताना तो न्हिदलेलो आसता आका खेळू मेळना आज चिके खेळलो बगी आयलो म्हणून तवळ कसं अवतार असेल पाप तेगेले न्हय अय्यो अच्छी गॉड ब्लेस यू अच्छी गेले ओहो कसं आवाज पडली कितले सांग सफूर आवाज येतो एफर्ट घालता असतो ते ओपन करचे ते सॉडल केलेलं तो तवळ दाखवून असं प्रयत्न करता असो हात आनी पुरो पाय आनी पुरो भायर काडचे खातीर ताका पुरा लायक करून बांदून घालला लपेटा केला ताका लपेटा गाईस आमगे बाबाक आतां 1 वर जाताल पडले बाय आज सॅटर्डे फाय संडे 1 वीक बेबी 1 वीक बेबी जाल्ले कशे दिवस धांवन तूं न्हू 1 वीक आज जाल्ले म्हळ्यार संडे म्हजी जात न्हू हां ओके वय म्हळ्यार डे वायज आज 7th डे संडे टू संडे बाय डे वायज आज 7th डे हे लास्ट वीक आमी आज ये सॅटर्डे नाईट हांव कशी काडला लास्ट वीक ओ गॉड लास्ट वीकाचे सॅटर्डे नाईट अवस्था आशिल्ली म्हगेले भिवून म्हाका म्हणा न्हिद ना फूल नाईट आनी ह्या विकांत मगे बाब हाता बसला हांगा लास्ट वीक आसना आमगेले म्हळ्यार आमी वेट करता आशिल्ले आमगेले ते एक लायफा विंगड आशिल्ले आतां विंगड जालो तेन्ना आमी 2 जाण मात्र आशिल्ले आज आमी 3 जाण आसा ती फ्रॉम कपल टू मॉम डॅड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली ना बाई कशी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली कशी ते स्विच टाइम कळना फोन आतां धरना होय हांव ते केन्ना फोन करता रे सांगता खंय आस गो तूं ते मागीर म्हाका कळटा रे यार म्हाका दिसता की न्हिदेले आसतले ना जाल्यार रे रडत आसतलो हाका सांबाळचें आसतलें फर्स्ट टाइम लायफान हागेला 8 मिस कॉल मेगेल फोनांतून हांव कळ्ळें न्ही म्हाका गोतून हांवें फोन लास्ट टायम आयलो हांगा कसं तूं खंय गेल्लें म्हणून त्यान तुमकां सांगता आशिल्लो 1 वर पूड आसना कसन की विंगड लायफ आशिल्लें 1 वर मागीर आतां विंगड लायफ जाल्लो आतां लायफ हागेल ओन्ली आमगेल बाबूची पाप वखद घेवचें वखद घेता आतां घे कांय ना हांव तर हाचे आसना तुमगे पुरो आसना कमेंट वाजिता आसा गाईस थँक्यू सो मच हांव एक आतां जस्ट हांव हें फोटो दाखयता आशिल्लो काल रात्री आसना हांव 4:30 ते आसना व्लॉग एडिट करता आशिल्लो पयसून 4:30 न्ही सॉरी अरे हां सकाळ 4:30 ते अशी जी व्लॉग एडिट करता आशिल्लो तुगेलो अम्मा म्हाका सांगता ह्यो काली पुरा कंप्युटर लाईट हॉलाचे पुरो लाईट पुरो ऑन दवरून तूं न्हिदल गए अरे 3 घंटे 3:30 भाई कसं चल मागीर तिणें येवन पळयलें की आतां पुरो चालू आसा तिका गोत ना आतां कसं बंद करता म्हण त्या कंप्युटर तिका कळना पण तिणें आतां चालू दवरला लास्ट ती म्हणली आतां उठत जाता ना उठत जालो सोडी आपात वचून न्हिदल की ती हांव अशें अशी आड सरलो म्हाका गोत आशिल्लो म्हाका न्हीद येत करना आतां अशी न्हीद पडली म्हाका गोतना
आनी मागीर 4:51 नाका हांव उठयलो आम्ही मागीर येवंक आशिल्ले हांव आनी बाबू जागो आशिल्ले. सकाळीं उठून अपलोड केलं आनी व्लॉग वेळ आयलो तर अशें जिमे गेले स्ट्रगलिंग लायफ व्लॉग करचे बट एक व्लॉग करच्या कसं म्हाका एक म्हळ्यार ते एक म्हगेली इच्छा आसा आनी ते म्हाका लायक जत करचे ताजे खातीर हांव जागो आसता आनी हे मुवमेंट आसा न्हू म्हाका ना पुरा कॅप्चर करचें आसा पुरा ते एक फायल कोर न्हू दवरचें आसा मेमरीजा खातीर ना ॲटलिस्ट ब्लॉग असल्यार एक मेमरी असता. मेमरी तर पळोवच खातीर मजा येता. आमकां मातशी वचून पळोवचें आतां आवची ते डिलिव्हरी ब्लॉग हांव पळयले हांव पुरो मुवमेंट हांव ना आशिल्ली तूं ना सो म्हाका ते पळोवच्याक मेळ्ळी न्हू हाजी मिती. सो दॅट इज द बेनिफीट ऑफ ब्लॉगिंग. ताजी कितें आतां सद्याक आसना बाबूकला फेस बीस दाखयना ब्लर करता असं मागीर आरामशीर दाखया चिक्के ताजे लायक टायम येतले हय पुरो हाजे टायम येता. सो ताजे टायम येतले रिवील करचे. तर घंटे जल्ले अड्डे आसा आज चिकी होगी जाले काल तो 4:30 जालेलो रे बाप रे. चलो आता वीडियो हम एंड करता वीडियो पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोकणी कपल बाय गाइस गुड नाईट.